इंट्रोडक्टरी टॉपिक असा. सो हांव एक स्क्रीन शेअर करता. हांव एक सांचे पीपीटी केलेली असा. बेस्ड ऑन दॅट आय ट्राय टू पुट अप सम पॉइंट्स. तो आयचे आमगेले खंयचे टॉपिक असा. विघ्नेश प्रभू म्हागे स्क्रीन दिसून येता आसता. वय माताजी वय दिसून येता वय. So, खंयचे टॉपिक आसा आमगेले. This is like some examples of the infallible wisdom of the Vedic scripture. हे बेसिक्स ऑफ भगवत गीता खंयचे आसा ते थीमॅटिक स्टडी खंयचे आसा भगवत गीताचे. ताजे तो इंट्रोडक्टरी टॉपिक म्हळ्यार आमी हांचे आयच्या सेशना थ्रू आमकां कळ्ळें येता की आमगेले खंयची वेदास आसा, स्क्रिप्चर्स खंयचे आसा ते कशी इनफॅलिबल आसता, जेची विजडम कशी इनफॅलिबल आसा. इनफॅलिबल म्हळ्यार अर्थ कसले ते सगळे आमी आयच्या सेशना थ्रू आयकून घेवया. So before starting with today's session, I'm just doing मंगलाचरण आणि मेरे गुरु बनी कृष्णा याद करो. आज सेशन स्टार्ट. ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण वेदांत स्वामी. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यता दिशितारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम. सो भागवत पुराण कोंकणी टीम म्हाका मुरलीधर चरण प्रभू सखी चरण माताजी तुमचेर विश्वास आसा म्हणून म्हाका तुम्ही टॉपिक दिलेलो आसा. थँक यू सो मच फॉर दिस प्लॅटफॉर्म. आय ट्राय टू सी कशें हांव म्हणूंक शकता म्हणून. तो आमगेले खंयचे हे बेसिक्स ऑफ भगवत गीता टॉपिक्स सम एक्झाम्पल्स ऑफ द इनफॅलिबल विजडम ऑफ द वेदिक स्क्रिप्चर. आयज सेशन स्टार्ट करचे पयलीं आमी क्विक रिकॅप करया की हाजे पूर्व सेक्शन कसं वयर आशिल्लें म्हणून हेची टॉपिक आज पयलींचे. सो दॅट आयचे टॉपिक कळ्ळें येतलें. आयच्या टॉपिकांत आमी कसं अंडरस्टँड करची विल बी लर्निंग अंडरस्टँडिंग इनफॅक्ट इनफॅलिबल म्हळ्यार कसं जालें वेदिक स्क्रिप्चर्स कसं लायक इनफॅलिबल म्हणटाची स्क्रिप्चरल रोल कसो आसा आमच्या जिवनांतू. बट आयचे मुख्य टॉपिक आणि तदनंतर व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट टू वाय इज इट इम्पॉर्टंट टू सच एक्झाम्पल्स. सो मी लास्ट सेशन्स खंयचे आशिल्ले तातूंत आमी पळोवन आयिल्ली की आमची भगवत गीता कसले अंडरस्टँड करता, कोणा थ्रू आमी आयकुका, कसल आवश्यकता जाय, गुरुल कसल क्वालिफिकेशन, हे पुरा शास्त्राचे पर्पस कसले हे पुरो आमी आयकले. तातूंत मागीर आमी आयकले की दोन प्रकाराचे नॉलेज आसा, एक एसेंडिंग आणि डिसेंडिंग. त्यानंतर तीन प्रकारचे खंयची प्रूफ जेव्हा प्रमाण म्हणता पळय ते प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आणि शब्द प्रमाण आमच्या जीवनात असं प्रमाण आसा. त्या मॉडर्न सायन्सांनी खंयचे आसा ते अनुमान प्रमाणाचे रितांनी तांगेले कन्क्लुजन्स म्हणा अशोकचे तांगेले हायपोथेसिस म्हणा तांणी पुरा डिपेंड जावन अनुमान. पण हे सगळे हातूंत सर्वोच्च खंयची म्हळ्यार शब्द प्रमाण. ताचे खातीर ते वर्ड इनफॅलिबल म्हणाले. कसल खातीर म्हणून केल्यार आमकां हे पयली हे प्रमाण खंयचे म्हणून कळचे पयले हे शब्द प्रमाणाचेर कसले जावन निर्भर उरता ते बी आमकां सांगून घेवन आयिल्ले आसा. कसले म्हळ्यार आमी मनुष्य आमगेले मनशान आमगेले चार प्रकारा मेजर डिफेक्ट्स आसा. कित्याक म्हळ्यार आमगेले खंयचे सेन्सेस आसा ते अगदी इम्परफेक्ट. म्हळ्यार सेन्सेस इम्परफेक्ट म्हळ्यार आमकां आज आशिल्ली याद एक्झाम्पल पळोवचें गेल्यार आज कसल उलयली उरताची कसल खाली उरता ते 2 दिवस न्ही हेर दिवसाक याद उरना. जे गेल्ली वर्सां कशें केलेली ते तर विसरून वचता. आमगे सेन्सेस खंयचे ना पळोवचे म्हणा पळोवचे थोडे एक डिस्टन्स पासून आशिल्ले आमकां पळोवच दिसून येता. ताजे की दूर जर आशिल्ले आसल्यार आमकां दिसून येना. तशीचे आयकुचे तुची एक साण एक डिस्टन्सार लागीं आशिल्ले आसल्यार आमकां दिसून येता. ताजे की चड जर आशिल्ले आसल्यार आमकां कोण कसो उलयले कितें आमकां कळ्ळें.
सो तश प्रमाण पळोवचें गेल्यार आमकां सगळी सेन्सस तेंची इम्परफेक्ट आसा. कडेरी टेंडन्सी टू बी इल्युजन आमकां नाशिल्ले ते आमकां ते वय म्हूण दिसून येवचे अशें नमुने आमगे प्रकृती उरता. तशें ते मिराज म्हणटा पळय ते वतात आनी वचपा गेल्यार रस्त्यार पुरो उदक आशिल्लें ते उदकाशें दिसून येता. एक्चुअली उदक उरना जेव्हा एक ग्लासांत एक रॉड घाल्यार तो वांकडो दिसून येता. म्हळ्यार हे पुरो आमी भ्रमीत जाताची. आणि आमचे चेहरे नेक्स्ट खंयची म्हळ्यार हे आमी वी कमिट मिस्टेक्स टेंडन्सी टू कमिट मिस्टेक्स म्हणटा आमी कितले याद दवरपाचे प्रयत्न करता थोडं चडू म्हणटा म्हणा कोणाक खातीर पण ऐन वेळाचेर मुख्य टायमाचेर त्या विसरच आमकां चान्सेस उरता याद घेना. सो आमचे जे चूक जावची मस्ती जावता. आनी लास्ट म्हळ्यार चिटींग प्रोपेन्सिटी. आजकाल आमी पळोवन कशें कशें कोणाचेर चीट करचे पुरा उरता. सो बिकॉज ऑफ दीज 4 डिफेक्ट्स आमगे खंयचे नॉलेज खंयचे आमी गेन करताची मटेरियल नॉलेज खंयचे आमी गेन करताची ते एक संपूर्ण ज्ञान जो एक विश्वास न्ही अशें म्हणून आसा. ताचे खातीर आमी कसो जावन नका की म्हळ्यार आमी कोणाचेर निर्भर जावन नका. हे तिनी प्रमाणांत शब्द प्रमाण आमकां आयकले. शब्द प्रमाण म्हळ्यार शब्द म्हळ्यार वर्ड तेका ऑर्डिनरी वर्ड न्ही. हांगा कोणा खंयची वर्ड्स बद्दल उलयल्ले आसा डिवायन वर्ड्स वेदीक स्क्रिप्चर खंयचे आसा ताका डिवायन वर्ड्स म्हणलेले आसा. फॉर एक्झाम्पल भागवतम श्रीमद भागवत. आणि त्यानंतर आमी कोण लायल की केन्ना आमी बॉनाफाईड म्हळ्यार प्रामाणीक गुरुखंड माध्यमाच्यान केन्ना आयकता ते आमकां अगदी स्पश्ट जाता. आणि कसं जालें की म्हळ्यार आमी जर ते प्रामाणीक गुरु केन्ना आयकून येताची तेन्ना एक तर आमकां समान नॉलेज बी मेळटा. आनीक कितकी म्हळ्यार कशें आमी आंब्या रुखाचे एक्झाम्पल पयले बी आयकल्ले आशिल्ले. एक चेल तग्गू राबिल आसा आनी एक रुखा वयर राबिल आसा. आंब ताण वयल्यान तग्गू उडयले आनी सकयल फुटची भेटची हे उरता चान्स उरता. त्याची जी वाया वाया मध्ये एक 2 चेडू राबून एका मागशे एका हात दिवन सकयल कुसून येता ते सम आंब येता म्हूण अशें कशें आसा पळय. तशीच नॉलेज बी खंयचे आमकां एक प्रमाणीक गुरू थ्रू आमी आयकताचे ते एकदम क्लियर जावन येता. आनी आमी तशें करचे कसल खातीर की म्हळ्यार आमी अननेसेसरी कशे मॉडर्न सायंटिस्ट सो कॉल्ड सायंटिस्ट टाइम वेस्ट करताची जावं हे पुरो करचे आवश्यकत ना. कित्याक म्हळ्यार हे अशें ऑर्डिनरी नॉलेज न्ही की कोणान एक मनगटात म्हणिल्ले वारीत न्ही. ते बी आमकां कसले म्हणून आमकां कळटा ते एक हायेस्ट एविडन्स म्हणून म्हणीत आसा. शब्द प्रमाण खंयचे आसा हायेस्ट एविडन्स म्हणून म्हणिल्लें आसा. अपौरुष म्हणून म्हणिल्लें आसा आनी कंप्लीट नॉलेज आसा वेदाक. कसो खातीर ते वर्ड आमी इनफॅलिबल म्हण खंयचे आसा ते समजून ते केन्ना इनफॅलिबल म्हणटाची तेन्ना इट इज इट मीन्स दॅट विच इज परफेक्ट अँड फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स. खंयच्या मागीर 4 डिफेक्ट मनशाल खंयचे 4 डिफेक्ट म्हणून आयकल्ले हे खंयचे डिफेक्ट्स खंयचे आसाची हे उरना. कोणाक कसल खातीर कित्याक म्हळ्यार हे देवान स्वता सांगिल्ले. आमी केन्ना देव म्हणटा देव केन्ना कृष्ण म्हणून म्हणटाची ताणी सांगिल्ले केन्ना म्हणलें आसा तेन्ना हाचे अर्थ कसो सांग. देव आमकां सगळो पावपाक आसा की ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम म्हणून आमी आयकल्ले आसा शोभनिषदाचे आवाहनाचे श्लोक. तर देव सर्व रितीन केन्ना कंप्लीट आसा परफेक्ट आसा ताणी सांगेल खंयचे आसा ते बी परफेक्ट याद दवर. सो ताचेच कॅन मेन ऑथर देव आनी देवान शब्द हे भागवतमा कसो म्हणिल्लो आसा तागेलो शब्द अवतार म्हणून म्हणिल्लो आसा. खंयची ग्रंथ आसा हे कशी अशी न्ही की म्हणिल तशी न्ही. तशी भगवद्गीता म्हळ्यार बी कसो देवान स्वता अर्जुनाक युद्धभुमीन तू सांगिल्ले. फक्त युद्धभुमीन एक 5000 वर्ष पयलीं सांगिल्ले. करोडो वर्ष पयले सूर्यदेव विवस्वानाक सांगिल्ले. ताजे वर्णन बी भगवद्गीता सांगितलं. म्हणा पडे हे खंयचे एक नवनवीन आयिल्ले आज कोणान की कसं की म्हणले फाल्यां आनीक कोण की आनीक कसं की म्हणटलो असं ज्ञान न्ही. वेदिक नॉलेज खंयचे आसा ताका इनफॅलिबल म्हणल्यार अर्थ कसले अच्युत देव केन्ना आमी अच्युत म्हणून आयकल्या न्ही काय केन्ना चूक नाशिल्लो कसले अच्युत देवाक कृष्णाक कित्याक अच्युत म्हणून म्हणटाची कित्याक म्हळ्यार तो केन्ना भक्ताक मदत करचे कभी चूक ना. आनी ताणें सांगिल्लें केन्ना कसले चूक म्हणून खंयचे रितीन उरता बिलीन परफेक्ट उरचे आनी सत्याक तो पक्ष दिता. सो ते एक अच्युत कृष्णान सांगिल्ले खंयची वाणी आसा ते बी एक परफेक्ट
वेदाची मेन खंयचे वेद आसा ताजेचे उद्देश कसो आसलो, देवाक आमी अंडरस्टँड कशें करचें म्हणून. भगवद्गीता 15.15 कसं ऐकताचे सर्वस्यच्या अमृति सन्निविष्टो मत ज्ञानम स्मृती अपोहनम च वेदस्य सर्वे अहमेव वेदो वेदांत वेद हे आमगेले 15.15 तू क्लियर करता सांगितलं की वेदाची मेन उद्देश कसं की म्हळ्यार देवाक आमी समजून घेवची. सो त्याचे वर्ड इनफॅलिबल. आता तशीच स्क्रिप्चर्स आर इनफॅलिबल म्हणून कसं म्हणतात, देवान एक सांगेल म्हणून आता कित्याक म्हळ्यार एक ह्युमन डिफेक्ट जातो तू उरना म्हणून थोड पण थोड विषय रिपिटेशनचे जाऊ शकता, बट इट इज अगेन फॉर अवर बेटर अंडरस्टँड. So Krishna is above all these defects and therefore his words are perfect guidance. बाकी कोणानच कितले सांगले अयो हाड सांगितली उत्तर अगदी समज पडे म्हाका आमचे सारखं आसा अशें म्हणू शकता, पण देवान सांगितलं खंयचे आसा ते एक परफेक्ट गायडन्स आनी इटर्नल ट्रुथ. इटर्नल ट्रुथ म्हळ्यार कितले आज आशिल्ले फाल्यां विंगड जावचे तशी नाही, कायम आशिल्ले, टेम्पररी नाही. कृष्णान खंयची इन्स्ट्रक्शन्स आसा जी हांव सांगिल्ल्या वरी करोडो वर्ष पहिले सूर्यदेवा सांगितले, नंतर अर्जुना म्हणा आणि मध्य आणखी कितली लोकांक सांगितलं. हे अशी नाही की हे युगाक एप्लिकेबल, इट इज ऑलवेज रेलिव्हंट. अयो हे कलयुगा खातीर नाही, हे सत्ययुगा खातीर उरचे भाव आशिल्ले, हे द्वापर युगा खातीर उरचे भाव आशिल्ले, हे त्रेता युगा नाही. कितले युग येवो, कितले ब्रह्मांड जावो, कसले उरो, हे नॉलेज खंयचे आसा स्क्रिप्चरल ते चेंज जायना. केन्ना अशें म्हणिल्लें ना भगवद्गीतान तुज्या भागवतमान तू की हे नॉलेज भागवतमाका बी कसं म्हणिल्लें आसा फ्लॉलेस अमल पुराण म्हणिल्लें आसा. म्हळ्यार अर्थ कसले त्याचे कसले चूकी जावं अशें कांय ना आशिल्ले आनी ते कायम मनुष्य जाती खातीर कायम आशिल्लेच. सो ताजे रेफरन्स जर आमी घेताची जावं ताजेची आमी आमगेले खातीर घेतल्यारी आमगेले बरेपणा खातीर आमकां हांगा थंय म्हणटा पळय इन्व्हेस्टिगेशन करचे जावं इन्क्वायरी करचे ताची आवश्यकता. हे युनिव्हर्सली एप्लिकेबल अशी नाही की भागवतम म्हणा जावं भगवद्गीता हे फक्त इंडियन लोकां खातीर एकची, जावं आमी अशें म्हणलें की अयो हे नॉलेज हे हिंदू लोकां खातीर एकची न्ही. आमगेले शास्त्र खंयचे आसा ते प्रामाणिक शास्त्र ताजेचे एप्लिकेबल टू ऑल मॅनकायंड. वेदास खंयचे आसा ते सगळे लोकां खातीर एप्लिकेबल आसा. तूं जाल्यार युरोपान जावं अमेरिकेन पैदा जावं जाली लुकच्या भाव इंडियान, इट इज एप्लिकेबल टू एव्हरी वन ऑल टायम पास्ट आनी खंयचे युगांत ते एप्लिकेबल आसा. आनी कसं की म्हळ्यार इट इज रियलायज बाय अवर सेंट्स. आमगेले इस्कॉनाचे फाउंडर आचार्य श्रील श्री प्रभुपादूरच्या पावर रामानुजाचार्य माधवाचार्य आमगेले छट्ट गोस्वामी आसाजी हांणी सगळे लोकांना हाचे अध्ययन करून रियलायज केलेलं आसा आनी तांगेल मुखांतर तांगेल उद्धार बी जाल्लो आसा आनी तांगेल निमित्तान बाकी लोकांले बी उद्धार जाल्ले आसा. ते आमी पळोवन घेवन आयिल्ले आसा, आयकून आयिल्ले आसा. म्हणे खातीर आमकां विश्वास दवर शास्त्राचेर विश्वास दवर खातीर अर्थ न्ही की दोळे बंद करून विश्वास दवर म्हणून म्हणिल्ला. कसले खातीर आमगे ऑलरेडी म्हालगड्यान केन्ना एक्सेप्ट केलेली आसा प्रामाणिक आसाची, तेन्ना आमकां ते म्हणटा पळय आमी एक्सेप्ट करता. ताजेन कसले जाता की म्हळ्यार आमी ताका वाटाघाटी केल्यार तांकां उपयोग ना. कित्याक म्हळ्यार आमी असल वाटाघाटी जर केल्यार आमी खंयचे कन्फ्युजन आमकां येवन पावना. त्याची जर आमी रिस्पेक्ट केल्यार कृष्णा वाणीक रिस्पेक्ट केल्यार कृष्ण स्वता ताजेर खुश जाता. आणि कृष्णान केन्ना म्हणिल्लें आसा, हांव सांगता आसा की हे सगळे लोकां खातीर हे कोण हाजे जे वाचता करताची जावं हाजे अमल करताची तो मेघील धामाक येवन पावता अशें पुरा केन्ना म्हणिल्लें आसा. तुमी म्हणटा म्हणून म्हणिल्लें. आतां हे मॉडर्न खंयचेची डिवायसांनी उरूं शकता ते कितलेची पूर्ण म्हळ्यार बी तू यू नेवर नो, यू कांट डिपेंड ऑन. केन्ना सिस्टम क्रॅश जावं शकता, अचानक कितलेची बरी म्हूण घेवन केलेले तांणी बॅकअप सॉफ्टवेअरान तू म्हण लायनान बॅकअपांनी केलेली उरताची आनी नवीन आविष्कार केलेली उरता, सगळे केलेली उरता. पण
they never say ki they are 100% perfect. 1% जावं 0.1% बी तांणी बाकी दवरताची की देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. तांणी केन्नाच सांगनाच की मेगेल हो सिस्टम एकदम एक्युरेट आसा. कसं लेका तांकां खूब आसा की तांणी कंप्लीट ना किंवा मनुष्य केन्ना कंप्लीट परफेक्ट ना. तांणी केलेली खंयचे वस्तू केन्ना आसा ते बी परफेक्ट जावं ना जायना तसं. सो ताचे खातीर एक आमकां हे इनफॅलिबल नेचर ऑफ स्क्रिप्चर्स खंयचे आसा ताचे खातीर म्हणिल्लें आसा इनफॅलिबल म्हळ्यार अच्युत. तशीच मुखार आमी अंडरस्टँड केलें जिवनांत तूं स्क्रिप्चरल रोल कसो आसले आमी हांगाशी लेक्चरांत तांचे स्वता वर्ड्स नाही पयले सांगता सिंगल सिंगल लेक्चर्स आसात इस्कॉनांत डिवोटीस आहा ते सिनियर्स आहा तांगे थ्रू हांव आयकलें म्हाका थोडशें इंटरेस्टिंग दिसून आयलें पूण हांव तुमकां शेअर करचें. 4 M थ्रू अंडरस्टँड. फर्स्ट M मॅप, सेकंड मॉडेल, थर्ड मसल आणि फोर्थ मिरर खंयची हे शास्त्र आसाची फर्स्ट म्हळ्यार कसं जालें M मॅप. मॅप म्हळ्यार कसं जालें हांव आतां खंय आसा म्हाका खंय वचचें आसा. कशें आमकां एक हे GPS पळयता न्हय लोकेशन घालताची मागीर आमी तशी वताची. आमगेले गाडी उरच्या फावो एक मनशाल एड्रेस गोतुरच्या फाव आसा खंय आसा म्हण एक्झॅक्ट गोत ना ते कशें आमी GPS कशें गायड करता पळय तशीच ही शास्त्र खंयची आसा आमगे जिवनांत खंयची मुख्य गोल कशी आसा भगवत धामा वचची कशी आनी आत्मसाक्षात्कार करचे कशी ते आमकां एक स्पश्ट एक क्लियर पिक्चर करून दिता वाट दाखयता आमकां. ते रितीन आमकां हे स्क्रिप्चर्स खंयचे आसा मदत करतात. तशीच सेकंड M खंयचे हे आमी अशी अल्फाबेटिकान याद दवरलेली कायम याद दवरचे सरळ जेत म्हणटात तशी. नेक्स्ट M म्हळ्यार मॉडेल खंयची शास्त्र खंयचे आसा तातूंत तूं आतां आमी प्रॅक्टिकली पळयता न्हय अशी आयकतात न्हय हो आमगेलो आयडल तागेले एक रोल मॉडेल अशें एक सांचेडा कमांड सांचेडा तागेले एक बापूय एक रोल मॉडेल कशें पळय तशी जी हे स्क्रिप्चर कोण थोडो संता बद्दल एक जे कोण म्हणटा जी ध्रुव महाराज प्रल्हाद महाराज महाजना लोकां बद्दल भीष्मदेव कुंती महाराणी हांगे सगळे लोकां बद्दल एक व्हड व्हड लोक आसा जी तांगेल जीवन केन्ना आमी आयकताची तांकां आमकां कशें जाता म्हळ्यार आमी कशी जीवन जीवका आमकां एक आयडिया येता जी तांगेल जिवनांत कश्टा मुखार आमगेल जिवनांत 1% बी ना म्हणटा पळय तशी. पण तांणी इतले कष्ट उरून बी कशी तांकां एक गुरू आज्ञान तांणी जीवन जिवयत आशिल्ले ते सेट एन एक्झाम्पल ते आमकां कळून येता. ते केन्ना पदान पंता आयकता ते पास्ट टायम्स केन्ना अनेक बार केन्ना आयकता पळय तेन्ना आमकां आमगे जिवनांत कितलेय कश्ट आयल्यार बी म्हणटा न्हय एक समुद्रा वेळा व्हड आशिल्ले तितले कश्ट एक हातांत उदक घाल तितली क्वॉन्टिटी कितलो उरता तितले सांजशे येवन आयल्यार बी कळना म्हण जेव्हा एक गुड्ड्या इतलो व्हड आशिल्लो कश्ट एक सासमाचे दाणे इतलेशे जावन येता पळय तशी म्हळ्यार आमकां कळ्ळें येना की एक आमगेले एक मॉडेल जेवतो यो हांणी अशेंच केलें म्हाका बी म्हज्या जिवनांत अशें करता. सो आमगेले ते इनर स्ट्रेंथ थर्ड M कसं की म्हळ्यार मसल आता फिजिकली अशें स्ट्रॉंग जावचे पुरा लोक जिम्मांनी वचचे जेवो हेल्दी डायट असले पुरा करतात पण आमकां शास्त्रा थ्रू आमकां कसं कळ्ळें की आमगे इनर स्ट्रेंथ खंयचे आसा म्हणटाले थोडो म्हणटा यो तो अगदीच नाजूक बाबा ताका मन तर अगदी नाजूक बेगीन कसले केल्यार दोळ्यांतल्यान उदक येवचें सुरू जाता ताका कोणान सोवूनच ताका हार्ट बीट चड जाता जेवो ताका ब्लड प्रेशर चड जाता आमी आयकता की ना आजकाल कलयुगांत तर अयो आजकाल चेडवाक सहन शक्ती ना बाबा कसले म्हळ्यार पुरो भिवचे म्हळ्यार कसं म्हणटाचे वयशिताची पेरंट्साक हांव अशी करतले तशी करतले अशी पुरा केन्ना आमी आयकून येता पळय कसं खातीर ते पेरंट्सानच चेडवाक असं ज्ञान दिलेलं ना आनी तांणी स्वता बी घेतिल्लो म्हळ्यार खातीर आयची जनरेशनांत आमी कसं आयकून येता की इतले सुसायड रेट इतली जाता जेव्हा इतले चेडवान इतली व्यसनेची सायड घेतिल्ली आसा हे पुरो आमी कसं खातीर पळोवन येता एक लायफ म्हणून खंयची डिसिप्लिन्ड लायफ म्हणून ना
शास्त्राचे ज्ञान आता तशें करून तांगे इनर इम्युनिटी म्हण इनर हे स्ट्रेंथ मस्त कमजोर तशें ते जर आमी शास्त्र केन्ना आसा श्रीमद भगवत गीता आणि भागवतामध्ये इन्स्ट्रक्शन केलेली आसा केन्ना तशी जप करताची देवाल मंत्रोच्चारण मेडिटेशन म्हणतात सो आमगे लाईफ एकदम डिसिप्लिन जावं केन्ना ते सहन शक्ती बी ऑटोमॅटिकली येता लायफान कितले ऑब्स्टेकल्स आयल्यार सरळतान आमी क्रॉस करू शकता अशी न्ही की आज सगळे दिवस इकॉनॉमी पूर्ण आज आम्ही बेगीन खुश उरच्या भाव आसा आमकां तो हे जग म्हळ्यार दुःखालय आणि अशाश्वत म्हणून आमकां आसा पण केन्ना आमी मटिरियली केन्ना आज सिच्युएशन आशिल्ले ते फाल्यां चेंज जातलो एक्सेप्ट करचे केन्ना रेडी उरना फक्त संग्रह करचे आतां आमगे जीवन वेस्ट कोर स्पिरिच्युअल लायफ आमी मुखारशी ना जाल्यार आमगे जीवन म्हणटा पळय भागवत मात असते धर्मस्वनिष्ठिता पुंसा विश्वासेन कथा स्वयं यदिरति श्रम एवल ही केवलम असं देवाल प्रसन्नता खातीर आमी कार्य करनाशी फक्त आमगे अशी जीवन केल्यार वेस्ट जीवन ह्युमन लायफ आमकां केन्ना महत्वपूर्ण आसा सगळे येवन हितू ह्युमन लायफ मेळटा मस्त त्रासान मेळिल्ले ते लायफ आमी अशी वेस्ट केल्या काय आणि आमच्या भागवतम असल शास्त्र म्हणा ते आमकां कसं करता इनर खंयची विल पॉवर म्हणा इनर स्ट्रेंथ आमगे मस्त स्ट्रॉंग करता आणि इट बिकम्स व्हेरी युजफुल टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स तशीची लास्ट आसा इट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड एज मिरर आमगेले रिफ्लेक्शन कसं आता आमी अशी पुरा पळोवचे भायल्यान पुरा चंद्र मेकअप करताची पावडर लायताची दिसून येवका लोकांक दिसून येवचे खातीर करता न्ही आरशी मुखार राबून न्हू तेची भागवतम आमकां कसं शिकयता आमी भितर कशें आसा भितर कशें म्हळ्यार भितून आमी पळयताची आमी लोकां मुखार राग करचे खूब राग म्हणटाचे थोडे तुमी खूब म्हणटाले तर कोणा मुखार यो कोणाला सोयरे येनायल्यार फोटो काडटा कशी स्मायली स्मायली फेस करता आणि भितर वयल्यान कशी उरचे त्या मनशा मागशी कसो वचचे हो अशी तो तशी पुरा म्हणता पळय तांगे बद्दल नेगेटिव्ह विचार करचे हसल आणि बुद्धी करता पण केन्ना आमी हे भागवतम केन्ना वाचून येताची ताचे अध्ययन करता ताच्यान कसं जाता म्हळ्यार आमगे सेल्फ रिफ्लेक्शन आमकां कळून येता आमी कसं आसाची कितलो ऑनेस्ट आसाच्या खंयच्या आमगे विचारान कितलो ऑनेस्ट आसाची की आमगे एक्शन्सांत आमी कशी ऑनेस्ट आसा आमी भक्तींत कितलो ऑनेस्ट आसाची ते पुरा कळून येता आणि आमी आज दिसून आयले नंतर आतां म्हणटा न्हय आरशी मुखार कशी गॅस बीस आशिल्ली असल्यार समकोन घेवन राबता म्हळ्यार समकोन घेवन येत रावता तशीच आमी आमगे जिवनांत खंयची खंयची आमी चूक केलेली आसा पळय ते सुदार सामके मोगपाक दिसून येता कळून येता आणि ते आमी सुदारसूचे प्रयत्न सो इट इज लायक अ मिरर अँड आमगे आयचे खंयचे स्टेट आसा ते इम्प्रूव करचे प्रयत्न सो हे 4 एम पळयले खंयचे खंयचे रिपीट करता जाल्यार मॅप मॉडेल मसल मिरर ते आमी इतले जर याद दवरतले आमकां शास्त्र केन्ना आमी वाचताची ते एक बर्डन म्हणून कोण वाचनाशी अनुभव करतली अंडरस्टँड करताची आणि आमकां आमगेले खातीर देवान सांगिल्लें आसा आमी एक्सेप्ट आता मी थोडेशे एक्झाम्पल्स खंयचे आसा शास्त्रान दिली उदाहरण कसले समो त्याची इन्फॉलिबल कसं ऐकून आता मॉडर्न सायन्स आणि आम्ही ऐकल्या न्हय पहिले तांणी कसं म्हणता आशिल्ले की हे पृथ्वी खंयचे आसा फ्लॅट आशिल्ल्यो कडेरेन एक थोडे वर्स जाले ताजे नंतर म्हळ्यार ओ आतां नैनिकान पृथ्वी भायर वचून एक 20 तो एक नमून सांगचे सुरू केले फायनली दे केम आउट ऑफ द कन्क्लुजन की पृथ्वी म्हणजे आसा स्पेरिकल आसा हो जे विषय आमगे शास्त्रांत कसं म्हणलेलं आसा आमगे पृथ्वी खंयची आसा भूगोल पृथ्वी म्हणजे भूगोल भूगोला अर्थ कसला पृथ्वी गोल आसा ते ऐकले कोणाना हे मॉडर्न सायंटिस्ट लोकांक ऐकल जर आशिल्ले असले वाचील जर आशिल्ले असले हे इतले पैसे आनीक अत्रेक खर्च करून कडे आम्ही हे शोध काढले की पृथ्वी गोल म्हणजे पाळी येनाशिल्ली ही ऐकून घेवन कशी आशिल्ली असल्यार अशी कोंकणी जोक म्हणून एक बुदोंत आशिल्ली एक पिस्स आशिल्ले तो पिस्सो एक शेण पळयत खंय आनी ह्यो शेण हांव बत खंय पिस्सू शेण बत खंय बुदोंत कोण मनुष्य पळय तो कसो करता शेणाक अशी घेतलं खंय पळयल खंय हातान घेतलं खंय उंगलाल खंय तशी
रूच पळयलें हा आतां तेजेले हे शेण म्हूण कळलें म्हण आपणें उदोवन कोण पिस्स कोण तशी आजकाल खंयचे मॉडर्न सायंटिस्ट लोक म्हणून म्हणटा आपल्याला सॉरी हा हे जोक तुम्ही सिरियसली घेऊ नाकाची म्हणली एक कितकी म्हळ्यार आम्ही एक एक म्हणटा दोन म्हणले कोण आम्ही खरे पिशे पण करता पूण तो पिस्स म्हण आशिल्लो पळय तो खरे पळयले बुदोवन सो आम्ही हे भागवतमान तुम्ही आयकल आसा वराह देवान कशे पृथ्वी भायर काडिल्ले भूत पृथ्वी भायर काडिल्ले हे पुरो केन्ना आमी आयकून येता ते अननेसेसरी कसं घातले का आमी ताजे मागशे लागचे कळना तशीच अनेक उदाहरण रिलेटिविटी ऑफ टाइम आजकाल मस्तच रिलेटिविटी ऑफ टाइम आणि अल्बर्ट आइन्स्टायनान जर मोठी होडची केल्ले की एक विंगड विंगड ग्रहाचे विंगड विंगड टाइम उरता हांग इतले बसल्यार अनेक ग्रह ताजे की शॉर्ट आमगेल मनुष्य विंगड ग्रहान गेल्यार थोड वेळान कळयला हांग इतले टाइम चेंज जाली उरता ताणें एक आविष्कार केले अरे बाबा हे आविष्कार केल्ली कसं नवीन नाही आमगे शास्त्रात ऑलरेडी हाजे बद्दल मस्त पहिले सांगून दिवन गेलेले आसा कितलं उदाहरण दिले आसा एक दोन उदाहरण पळोवचे गेल्यार आमी तो रेवती हागेल बलरामाल पाहिलं बलरामाल पाहिलं पूत असते ती खंयची युगाची सत्युगाची की आशिल्ली सत्युग की त्रेतायुगाची की आशिल्ली तिगेल बापूय तिगेल खातीर एक जावं हे सोदचे ब्रह्मलोकाक गेलो थंय कितकी डान्स कसकी चलता आशिल्ले ते डान्स पूर्ण जायना पडे ब्रह्माक विचारचे की म्हूण गेल थंय की अशी अशी मागीर तुवें केन्ना कोण तूं सोदले हांवें वर सोदला हांवें म्हळ्यार अय पण तू हांगा कितें आयलो म्हणलें कसं जालें हांव तुगेल परमिशन घेवच्याक आयलो तुका पोवच्याक आयलो म्हळ्यार तू आतां वच पसून थंय पुरा चेंज जालेलो आसा युग कितले 27 युग चेंज जाल्ले आसात 28व्या युगान द्वापर युगान बलराम कोणास पळय कृष्णाल भाऊ तो तुगेल तुवे खातीर एक समो फक्त ताण तितले वेळा खातीर आशिल्ली त्याची जी आमी पळोवच्या गेल्यार आमगेल खंयची शास्त्र आसा जी ते कसं म्हणटा सांग तांत वर्णन मस्त आसा तशें जे राजा इंद्रद्युमाले बी आमी पळयले तो केन्ना जगन्नाथपुरी इन्स्टॉलेशन डिटीज इन्स्टॉलेशन करपाक गेलो ताणें कसं म्हणून म्हाका विचारयले ताका की ब्रह्मान कोण सृष्टी रचना केली आसा ताका आपल्याक इन्वायट करपाक तो ब्रह्मलोकाक गेले थंय वचून येवापासून कसं जालें सांग वचून थंय इन्वायट करचे म्हणून गेलेली मात्र वचून हांग येवापासून हांग इतले युग चेंज जाले पुरा राज्याने पुरा परिवर्तन जालें सो तितले हे पुरा खंयची टायम कशी चेंज आसा हांगाच्यानी विंगड ग्रहाचे कशी चेंज ते आमच्या शास्त्रान आमकां मस्त मस्त पहिले सांगून दिलेलं आसा त्यात नंतर हे सप्तद्वीप म्हळ्यार 7 कॉन्टिनेंट्स हांगा अशें आसा त्यांचे बद्दल बी वर्णन कसं स्कीम म्हळ्यार ते आमकां शास्त्र कसं म्हणटा हे नवीन नाव कॉन्टिनेंटा म्हणून दिलेलं आसल्यार बी आमकां शास्त्रांत कसं कसं दिलेलं आसा जम्बू द्वीप खंय शालमळी द्वीप खंय सालमळी द्वीप कुश द्वीप क्रौंच द्वीप शका द्वीप प्लक्ष द्वीप पुष्कर द्वीप म्हणून अनेक अनेक हे पुरा डिटेल वर्णन तू 5th कॅन्टो 16 चॅप्टर तू दिलेलं आसा जम्बूद्वीप म्हणून ताजेची हे टायटल आम्ही कोणानं वाचल्यार केल्यार मात आमकां कळटलें आतां कोणानं म्हळ्यार अयो ओशन ऑफ मिल्क म्हळ्यार कसले पळय उलयत वे तूं म्हळें हांव आयकूंक हांवें अशें म्हूण दिसता म्हळ्यार आमगेले काणी कोणाले वरचे सांग हे ऑलरेडी सांगून गेल्ले आसा की युगाची खंयची काणी आसा पळय की ब्रह्माजी कोणे कोण तो रेववत राज आसलेले तो गेली काणी हिका गेल्ले रेवती त्याची तेन्ना कडेन द्वापर युगान तेन्ना पळय कसं जात की म्हळ्यार ती काणी कसं जात की म्हळ्यार तो केन्ना वापस यो पर्यंत द्वापर युग जाता तेन्ना कडेन बलराम तिगेल खातीर एकदम योग्य म्हूण कळ्ळें येता पळोवचें गेल्यार बलरामाक समू वय पण तिगेल हायट अगदी लांब आशिल्ली तो गिट आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार ती विंगड युगाची न्हय ताच नंतर तिगेल मात्तेरी अशी मागीर ते एक्स गवर्नर पळय तिगेल हायट तागेल बरोबर जाता सो हाजे पयलीं हांव सांगचें गेली म्हळ्यार हे मिस जालें पण सांगलें आनी हाजे पयलीं कसं म्हणलें म्हळ्यार हे सप्तद्वीप आज पासून आमी खंयचेच विंगड ओशन आसा ओशन ऑफ मिल्क म्हूण आसा जे ओशन ऑफ ऑयल म्हूण आसा म्हळ्यार आमचे भात उत्तर डायजेस्ट जावूंक शकना कसले कोणी उलयता हांवें म्हणटा ते म्हण आमगेले काणी कोणाले वरचे सांग एक फ्रॉग म्हळ्यार
बेब्बो म्हणटा बेब्बो बाय तशी आणि अनेक पाय अनेक जाग्यातल्यान अनेक बेबे तुटले तो बेबो पहिले दोन्ही बेब एका कडे आशिल्ले एक बेब भायर वता आणि अनेक बेब तांदूळ तोडता तो बेब खंय भायर गेलेलो ताणे खोड समुद्र पळोवन घेवन आईल जाता आणि कडेन तो वापस ह्या बायेंत येतले आणि कडेन ह्या बेब आशिल्ले बायेंत आशिल्ले बेब्याक सांगता ते की असं हाची भायर कस कसं आसलो कसं आसा कितल्याची हे गोल अशी तितले नव्हे उदक आणि कसा लोटतात हाची भायरी अनेक एक नदी आसा त्याच्यानंतर आणखी खूप समुद्र आसा कितले तास तुगत असले हे खंयची काय आस पळय ताची मुखार इतली सान काही ती सुनी आशिना तितलं सान आसा अरे तू लेकच्या कवी जाना तितलं होड समुद्र आसा तेन्ना तो अनेक बायंतलो बेब कसं म्हणटा जाल्यार म्हणतवे तू म्हणे हांव ऐकूच कशी तशी उरचे साध्य ना कसं असते हे बायन कितलं असत त्याची जी सत्य हे आमगेल नॉलेज बी कसं जाल्लं स्कीम भारी आम्ही कसं लेखताची आम खंयची दिसून येता आमकां केन्ना आयकल तितले आम्ही डायरेक्ट मॉडर्न सायंटिस्ट लोक तितले एक्सेप्ट करचे ताजे की मुखारी बी कसं आसा म्हणून शोध करचे एक बीन कळना पण शास्त्रान केन डिटेलान केन दिलेलं असत ते सरळतान एक्सेप्ट करचे साध्य ना तशीच ही आणि थोडशे एक्झाम्पल पळोवचे गेल्यार एकादशी आमच्या शास्त्रांत असं म्हणलें आसा की आम्ही एकादशी व्रत केल्यार प्रति महिन्यात आम्ही भागवत पुराण ती मातर रिमाइंडर बी येता तितले फॉलो चंद कोण करताची पुरा भगवद्गीता पारायण आम्ही सगळे चंद कोण करताची मात्र ह्याची एकादशी व्रत आमकां कितलं पयलीं दोन सांगिल्लें आसा आता महिमा ऐकता नव्हे युधिष्ठिर महाराजाक देवान कृष्णाक सांगितले ताचे की बी अनेक युगात अनेक खंयची खंयची पास्ट टाइम रिलेट केलेली उरता सो महिमा ताजेच आसा हे व्रत केल्यार अशेश फायद आसा कोणाले पाप नश्ट जावचे म्हण आमगे कॉन्शियसनेस वाडचे म्हण कृष्णा प्रती कृष्णा आशिल्ल्यान आवडचे दिवस एकादशी सो तितल्यान की आमगे बॉडी माइंड सायंटिफिक प्रमाणे पळोवचे गेल्यार बी आमगेले हे सम एक बेसिक हेच विषय मॉडर्न सायन्स कसं म्हणटाची अयो फास्टिंग कर का इंटरमिटिंग फास्टिंग खंय अनेक फास्टिंग खंय अद्रेक फास्टिंग खंय तांणी कसं म्हणटाची जे मॉडर्न लोकांना आजकाल सूर जाला त्या सुद्धा इतले दिवस काय नाशिल्ले आजकाल तांकां दिसून येवचे लागल्या की अशेशे उपवास केल्यार आमगे खंयचे बॉडी टॉक्सिन्स खंयचे आसा पळय ते पुरा स्वच्छ जाता it removes our damaged toxins खंय आमगे हार्मोनल बॅलन्स जाता खंय इम्युनिटी वाडता खंय आमगे जीवन चड हे पुरा आमच्या शास्त्रान सांगिल्लें हांवें कमी खायाची कमी उलया आयुष्य बी चड वाडचे लांब आयुष्य घेऊन कसं करचे इंद्रिय भोग करच्या म्हणेल नाही लांब आयुष्य करून सांगेल तितकी म्हळ्यार आम्ही कशी देवाल भक्ती कशी चड करचे कशी वापस भगवत धामावरची प्रयत्न ते पुरा शिकोवचे खातीर सांगचे खातीर आमचे व्रत करपाक पण अल्टिमेटली पळोवचे गेल्यार आमकां खंय शास्त्रान सांगिल्लें आसा हेची आजकालची तर फॅशन जाल्या म्हणा लोकांक वेट गेन न्ही वेट लॉस करचे न्ही डायट प्लॅन करचे न्ही अशी पुरा हेची जी एकादशी व्रतान असं पुरा मस्त एक्झाम्पल्स आसा जी आमच्या पुरा सांगून कवर करचे शास्त्र खंयचे सांगेल वेदास खंयचे आसा ताचे खातीर म्हणिल्लें आसा तें इनफॅलिबल सो आमी हे आयकूंक केन्ना म्हणिल्लें आसा थोडे लोक आमी भक्ती मार्गात आयिल्ले आसा म्हळ्यार फुडें आमकां सांगताची ह्या दिवसा उपवास करपा जो हे ग्रहण आयलो जो आनीक आयलो प्युरिटी दवरपा देवाल नांव चॅन्टिंग चड करपा हे पुरो आमगेले बरे खातीर करून म्हणिल्लें आसा तातूंत कोणाले दुसऱ्या खातीर कसो जाता तें पळोवचें न्हय आमगेले स्वता खातीर सांगिल्लें आसा आणि आमगेले उद्धार जाता पूण ते आमी विश्वासान जर केली आशिल्ली जाल्यार आमी फॉलो करचे सरळ जाता पण आजकाल कसं जालें की म्हळ्यार
मॉडर्न सायन्साची इम्पॅक्ट इतलं वायट रितीन जालीलस की कोणाक जी हे पुरा शास्त्राच कसले म्हणलें हे पुरा मिथ मायथॉलॉजी कसले सत्य ना अश म्हणून येता आनी खंयची रीत पळयले प्रूफ सांगाची प्रूफ सांग मी कोण पळोवचे गेलेले हक्क पळोवचे गेलेले ताक पळोवचे म्हणजे अननेसेसरी तांणी आर्ग्युमेंट्सां दिता सोडल्या आणि सो कॉल्ड प्रूफ हे थोडशे एक टेक्निकल टर्म्स जाल्या हॉर्मोनल बॅलन्स इम्युनिटी असल पुरा वर्ड्स केल्या हो हे सम अशें म्हणतात इवन नाम उच्चारण बी मध्ये आणि खंयची खंयची व्हिडिओ आयकले की ओम मंत्र म्हळ्यार जेव्हा महामंत्र जर म्हणली आशिल्ले असल्यार उदकाचे खंयचे सेल्स आसा ते पुरा स्टेबल जावन उरता नाजाल्यार पुरा हलता उरता तशीच केन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमगेले बॉडीक तो कितले 70% उदक आसनेवे पण ते पुरा स्टेबल जावन उरता ताजेर आमगेले कॉन्सन्ट्रेशन लेवल आनी वाडटा आत्ता तुम्ही सांगायची हे जप कर म्हणून आमकां कितले वर्स चैतन्य महाप्रभून हे युगात खरे म्हणून सांगितलं पळय की त्यामुळे ह्या युगात विश्वास करतल दवरतल लोक ना म्हणून होत आसा पण हे कितलं युगांतल्यान दोन आमी आयकून आयिल्लें आसा प्रल्हाद महाराज ते वासुदेव केन्ना खंयची युगांत इतलो सांज चड दोन तो म्हणत आशिल्लो कसो लायक त्यामुळे देवाल खंयची मंत्र खंयची खंयची युगां खंयची खंयची मंत्र म्हणून सांगितलं ताची इफेक्ट आसा आजकालची जनरेशनान लोकांना एक खंयचे आसा ते पुरो टेम्पररी तांणी आज करता म्हणजे ताची जरुरी ना की ताणें फॉलो करचें आजकाल योगा क्लासेस बी मस्त चलता पण योगा क्लास म्हळ्यार तो न्ही मेन खंयचे आशिल्ले भक्ती योग भक्ती योगा अर्थ कसले देवा खातीर कनेक्ट करता केन्ना देवाल मंत्र म्हणटा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाची के 16 अक्षराची वर्ड्स आसा ते देवाचेर कनेक्ट करता डायरेक्ट आमी कनेक्ट कर सगळे आणि करताची प्रयत्न नाही त्याच्या खातीर आमी एकदम ध्यानपूर्वक जप करपाक हे पुरो आम्ही ऐकून येताची आजकाल लोक मेडिटेशन वर्ड यूज करून न्हीद काढची सोडल्यार आणि काय करणार त्याचीच शास्त्र कसं म्हणतं की देवाल नाव सकाळी करायची ब्रह्ममुहूर्तात मन पुरा स्टेबल ब्राह्मण कसं कसं आमगेले बरे सांगितलं सो अशे आम्ही अनेक एक्झाम्पल पळयतात तशी जी शास्त्रां फक्त एक्झाम्पल न्ही ताजे बरोबर थोडेशे प्रेडिक्शन्स बी दिलेले आसा भविष्यवाणी म्हणता आपण तशी अनेक अनेक लोकांना भविष्यवाणी बी केली आसा फॉर एक्झाम्पल गौतम बुद्ध सो अँड सो टायमार तो प्रकट जातालो अशी वेदास अगेन्स्ट उरतलो म्हणटा तो देव स्वता म्हणा गौतम बुद्ध म्हळ्यार कोण विंगड नाही स्वतः देव ताण कसले खात्रे केले म्हळ्यार ते पुरा अधर्म एक प्रकाराचे हिंस चड जाता अहिंसा परमो धर्म ते एक स्थापन करचे खातीर ताण केल्ले थोडशे वेदीक हाजेची अगेन्स्ट गेले तो पण ताणे कसं केले ओवरऑल लोकांना बऱ्या खातीर केले तशी चाणक्य पंडित चंद्रगुप्त मौर्य तांगे पुरा वर्णन सो अँड सो टायमार येवची आसा आणि आता लोक नवे चंद्रगुप्त मौर्य म्हणून चाणक्य हांगेल वर्णन भागवतम कितले वर्स कितले केन्नाचे वेदव्यासान बरयले कितले पोरणे तेन्ना ताणें सांगून दिलं इवन आमी चैतन्य महाप्रभू बद्दल बी 11th कॅन्टन ऑलरेडी मेन्शन केलेली आसा की अशी एक वर्णाच्यो गौर वर्णाच्यो कलियुगाचे हरिनाम घेवन येतलो सांगिल्ले आसा पण तांणी सांगेल खंयची जरीच एक्झाम्पल्स दिलेले आसा हे स्क्रिप्चर्सांतून ते बी तितले खरे एट द सेम टाइम कोणाले बद्दल प्रेडिक्शन खंयची केलेली आसा म्हळ्यार नेक्स्ट म्हणिल्लें आसा कलियुग रे कली येवचे आसा देवाला अवतार येवचे आसा एक जागे नांव बी स्पेसिफाय केल्ले आसा थंय तागेले प्राकट्य जेवचे आसा अशें जेवचे आसा नंतर ते लास्ट कलियुग एंड येवचे आसा अवतरीत जेवचे आसा हे पुरा सांगिल्लें आसा इवन तशी बी म्हणिल्लें आसा की आतां आमी म्हणटा एक मनीस 100 वर्स म्हणल्यार ओ हो 100 वर्स तुवें 100 वर्सांचे अशें म्हणून आश्चर्य जाता पण एक थोड वेळ नंतर अशी बी बरयलें की 25 वर्स म्हळ्यार मनशाले एक आयुष म्हळ्यार अगदी व्हड भागवतमान सांगिल्लें आसा आतां कोणा 25 म्हळ्यार तूं इतलें सांज मेल्लो एक्चुअली मेल्लो अशें म्हणून म्हणटा न्हय तूं सांज वयार कोणाला गेल्यार त्याची भागवतमान कसं सांगिल्लें आसा की लोकल हायटा बी कमी जावचे आसा आयु बी कमी जावचे आसा तशें लेकी म्हळ्यार स्क्रिप्चर्स कॅन फॉलो करना आमगेले मना आशिल्ली तशी करता उरपाची तेन्ना ऑटोमॅटिकली लायफ स्पॅन खंयची आसा लॉन्जिटिविटी ऑटोमॅटिकली कमी जाता अशें जावचें आसा सध्या प्रेडिक्शन्स तेन्ना सांगिल्लें
चुकील ना आज पण केन्ना चुकील ना इनफॅलिबल आसा ते हात नंतर बी चुकचे ते आमकां आमगेले खत्रेक सांगिल्लें आसा म्हणटा आपल्या अशी अशी आसा म्हणून आजकाल आमी सुरवात पळयली आसा कशी अधर्म वाडत आसा ताजे आमी पळोवन घेवन आयिल्ले आसा सगळे रितीन पण दिवस ते दिवस आज तुम्ही पळोवचे पळय आमगे ल्हान ग्रुपान अलगट लोक बी आसाची तांणी बी पळयलें आसा तांगेले सानपणाचेर कशी आशिल्ली आनी आजकालची जनरेशन कशी आसाची कडेन हे स्मार्टफोनाचे म्हण स्मार्टफोन म्हळ्यार आमकां पिशी फोन घालीत आसा तसो म्हणून स्मार्टफोन तसो डिवायस थोडे बरे काम करचे अपाव आसात पण आमी कशी ताजेर एडिक्टेड जाता आसा हे सगळे आमी दिसून घेवन येता आसा सो कलियुगा बद्दल बी बरेचशी प्रेडिक्शन केलेली आसा की अशी अशी इतलं वाईट त्याच्यात आसा ते आत्ता आमी जर वाचल्यार एक चान्स आसा की आम्ही एटलीस्ट थोड वेळ पासून आम्ही कोणी सुधार येता मात्र ते जर इग्नोर केले न्ही ते जाली ते पळयले जाल्यार तेन्ना तिका आनी तेन्ना नेवे आमी केन्ना उठचे तेन्ना ताजे बद्दल आमी कित्याक हुस्को काडपाक अशें पुरो म्हळ्यार उपयोग ना केन्ना प्रेडिक्शन केलं असं म्हणत तसं खरं जाऊचे आसा आनी जाता आयिल्लें आसा म्हण खरें अशें सांगितलें आसा सो आमकां आतां आमगे पुराय उदाहरण हालाकी मस्त उदाहरण आसाची पण आमी हे पुरो सांगचे उद्देश कसो आमचे विश्वास दवरतात विश्वास म्हणून खंयचे आसा जे पर्यंत नवदा भक्तीत शुभेज वर्ड खंयचे पयलींशे श्रद्धा कडे साधू संघ भजन क्रिया अनर्थ विंगड विंगड स्टेज पयलीं जर विश्वासू जर दवरना जाल्यार देवा वाणीचेर स्वता देवान सांगेल वाणीचेर केन्ना विश्वास दवरना देवाचेर प्रीत करचे कशें साध्य ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदिक स्क्रिप्चर्स कसले इम्पॉर्टंट आसता आमी ते मरीन कंपास आमकां असता तो खंय घेवन पास करून ते मरीनात यूज करताचे खंयचे केन्ना भजन गेल्यार बी खरी कसले म्हणून आमकां दाखयता राईट म्हळ्यार अरे नॉर्थ खंय पॉइंट आउट करता खंयच्याच देशांत तुम्ही मुंडाव ते नॉर्थ कसं त्या बाजून ओम कशी फोकस करता तशी हे स्क्रिप्चर्स खंयचे आसा ते खरी कसले ते पॉइंट आउट कितले तुम्ही केन्ना युगान कसले प्रामाणिक खंयची रितीन बरें खंयची हे स्क्रिप्चर्स आसा ते आमकां खरे आमकां दाखोवन त्याच निमित्तान आमकां कसले जाता आमगे देवा शरण घेवच्याक आमकां सरळता आणि मटेरियल नेचर नॉलेज खंयचे आसा डॉक्टर नितेश सुरेनी माताजी लेक्चरान सांगिल्लें मटेरियल नॉलेज टीचर्स अस what can we do in our life while scriptural knowledge teaches us what should we do with our life आजकाल म्हणा खंयची बरी बरी चड शिक्षा उदोवन तूं डिग्री आनी घेता ते डिग्री करची कसले ते आमकां शास्त्र कशे बरोबर मनुश्य बरे रितीन व्यवहार करता कशी देवाल भक्ती करता त्या पुरो आमकां सांगून कोणें शास्त्रान ते मॉडर्न नॉलेज मटेरियल नॉलेज आमकां केन्ना आमकां कशें सांगून गेले ना की तूं अशें अशें व्यवहार करता तशें अशें व्यवहार त्या पुरो आमकां कसले शिकून एक मशीन कशी तुमकां एक मशीन कोण हाडून तसो आमकां हे मॉडर्न नॉलेज सो अल्टिमेटली पळोवचे गेल्यार मनमना भाव मध्भक्तो मध्यादिमा ते समरी सगळे स्क्रिप्चर्स खंयची समरी पळोवचे गेल्यार मन कशी देवाची एंगेज कोण दवरता सेन्सीस कशी एंगेज कोण दवरता अमरीश महाराजा उदाहरण आमी आयकता कशी सगळे ताणें एक कान म्हण देवाल कीर्तन आयकूच खातीर दोळे म्हण देवाल विग्रह पळोवचे खातीर म्हण तशीच पाय दिल्यार घाम यात्रा करचे खातीर एक आनी एक सेन्सेस देवाल कार्य करचे खातीर केन्ना एंगेज कोण दवरता तशी आमच्या स्क्रिप्चर्स कशी गायड करता अशें अशें आमी केलें आमगेलें उदार सो आयची सेशन हांव एंड करता सगळे टीचर जरी नसली शंकराची I don't know how far I was clear in my thought and sharing the views. कसले चूक जल्लशी असल्यारी मालगड लोक असाची मथुरा माताची आणि मालगड लोक कोण आशिल्ले